रानवटी जिवावर वाघां खातीर म्हादय राखूंक जाय. म्हादयचे बरे वायट जाल्यार न्हयदेग्यांच्या गांवांचे लुकसाणूय मोठ्या प्रमाणात जातले. ही परिक्रमा जी आसा खास करून ती म्हादयची जी वेगवेगळी रूपां आसात, वेगवेगळे पानशिरे आसात, वेगवेगळे व्हाळ आसात, ह्या सगळ्या व्हाळांनी आमी वचून ही परिक्रमा करतले. आयजूच जावची ना, ताका खूब दीस लागतले. आणि ही परिक्रमा आयज आमी कांय विशिष्ट भुरग्या एकठांय येवन सुरू केल्या, जे सत्तरीतले वेगवेगळ्या गावांतले आसात. एकाच गावांतले लोक हे न्ही, प्रत्येक गावांतलो एकटो एकटो अशें करून प्रतिनिधी हे डॉक्टर धुरे, राघोबा पेडणेकर, गौरेश गांवस, प्रकाश गांवकर, दिनेश सावंत, प्रदीप गोंडळकर, शाबा गांवस, रोहन देसाय आणि अमन सावंत असे आम्ही वेगवेगळ्या गावांतल्यान एकठांय जावन ही परिक्रमा आयज सुरू केल्या. खरी म्हणल्यार आयज परिक्रमा सुरू जाल्या आणि म्हाका सामकें आस्त आसा की हेच्या फुडें प्रत्येक गांवांतल्यान अश्यो परिक्रमा सुरू जातल्यो आणि म्हादयच्या राखणे खातीर आणि म्हादय खातीर ही परिक्रमा जी आयच्यान सुरू जाता ती फुडें विशाल रूप घेतली. जे हांगा जनावरां म्हादय लागून वाघ म्हणा आनी कितें व्हडले व्हडले जनावरां म्हणा जे रानान आसात म्हादयच्या उदकाक लागून जर म्हादय सुकत जाल्यार ते येता येता ते आमच्या शहरात येवंक लागतले आणि मागीर शहरात सुद्धा मागीर व्हडल्या व्हडल्या जनावरांचे आक्रमण लोकांचेर जावंक शकता. ताका लागून आमकां म्हादय ही वाचोवपाची गरज आसा. हे एक जाले. दुसरी गजाल, ह्या म्हादयक लागून काहीशे हांगा ट्रॅकर्स येतात, काहीशे संशोधन करपाक येतात, काही धबधब्यार लोक असे टुरिस्ट म्हणून येतात. ते सगळे जर ह्या आता म्हादय आसा उदीक आसा म्हणून येतात. जर फाल्यां सकाळी हे सगळे जर म्हादय जर ना जाले जाल्यार ते कशें कितें ते जर उदक तेंच्यान जर त्या वाटेन वळयलें म्हणजे डायवर्ट केलें समजा जाल्यार आमचे हटेन जे सत्तरीन जे उदक व्हांवपी आहा ते देगेक जे जितले गांव आसा त्या गांवाचे नुकसान खूब जातली. त्याच बरोबर ह्या जंगलांनी पळय पशु पक्षी जनावरां जी कितें आसा पळय ती उदक ना जाल्यार तडफडून मरतली. जर आमी मनशान जर ते आमी राखून दवरूंक ना, जाणट्यांनी जे दवरलेले तशें जर आमी आतांचे पिळगेन जर जपून दवरूंक ना जाल्यार फुडले पिळगेक ते कांयच उरचें ना. जशें आमी एक टायम भुकेनसर रावंक शकता पण पाणयान मात्र केन्नाच आमी रावंक शकचे ना. जशें आमकां उदक ना, आमकां पाणी ना जाल्यार ते जनावरांक कशें मेळटलें, ती कशी जगतली, तेंचे फाल्यां सकाळी ती तडफडून मरपाची पाळी येतली. ती येवंक जायना. म्हणून आमी एक निश्चय करूंक जाय की हो परिक्रमा चालू केला पळय तसोच आमी चालू दवरून गांवांनी प्रत्येक गांवांत वचून ही म्हायती सारकी पटोवन दिवंक जाय त्या गांवांत लोकांक. आणि हो जो तेंच्यांनी कर्नाटकान हे करपाचो बंद केला तो तेंचो सरकार आणि आमचो गोंयचो सरकार अशें मेळून तो शांतपणान निभोवन जशें उदक आमकां हे कर्नाटकाच्यान गोंयांत सत्तरीन येता तशें हे चालू उरता. सत्तरीचे सगळेच जीवन जे आसा त्या ह्या अखंड व्हांवपी म्हादयच्या झऱ्याचेर अवलंबून आसा. कितलीशीच जनावरां आसा, अभयारण्य आसा, जे अभयारण्य आमी आमचो सरकार म्हणटा की आमचे अभयारण्य एकुलते अभयारण्य आसा म्हादय अभयारण्य. तातूंत जी जनावरां आसा ती कोणाचेर जगतात, खंयच्या उदकाचेर जगतात, तर ते आयज म्हादयचेरच जगतात. म्हादयच्या कुशीक जितले व्यवसाय आसात, कृषी व्यवसाय आसात, आमची सत्तरी जी आसा ती नाल्ल, मिरी, दूध हातूंत गोंयांत सगळ्यांत अग्रेसर आसात. कितलीशीच कुटुंबां ह्या संस्कृतीचेर जगतात. आणि जर आयज म्हादय ना जाल्यार तांच्यांनी आपलो पुरेपूर विचार केला आसात की आपण हे सगळेच सोडून दिवन आणि खंय तरी वचपाचें. म्हादयच्या आंदोलनात तरणाट्यांचो वांटो जाय. कार्यक्रम जाता त्या कार्यक्रमांनी खूबशे लोक येतात पण असोय जेन्ना आंदोलनाचे जेन्ना स्वरूप येता तेन्ना त्या आंदोलनांनी युवा वर्ग जेन्ना येतलो तेन्ना त्या एका आंदोलनाक खूब अशें एक बरें स्वरूप येतलें आणि तितूनसून आमी म्हादय आमी कितें आसा ही दाखोवपाक शकतले. आयच्या भुरग्यांनी खरो म्हणजे ह्या म्हादयचो अभ्यास करपाची गरज आसा. आयज जे भुरगे शिकतात त्या भुरग्यांनी म्हादयचेर कितलोसोच अभ्यास करून आपले संशोधन करून ते बरोवपाक शकतात. तर ह्या म्हादयक लागून आमी ही म्हादय जर वाचोवपाक जाय जाल्यार आमी
ह्या म्हादयच्या देंगडान येवन आमी ते म्हादय कशी आसा, म्हादयचेर कोण कोण अवलंबून आसा, म्हादयक लागून कितें कितें जालां हें आमी जेन्ना दाखयतले तेन्नाच तेंच्या प्रत्येकाच्या मनान आमकां दिसतलें की ही म्हादय आसा, ही म्हादयक लागूनच आमी जिवंत आसा, म्हादय जीवन जायनी आमी जी म्हणटा ती कित्याक लागून ही तेन्ना कळोन येतली. पहिली परिक्रमा उस्ते ते झाडांनी जाली. दुसरी झाडांनी गांवच्या वाठारांतल्यान सुरू करून कर्नाटका वटेन आशिल्ल्या सुके पानशिरे आनी लागसारच्या वाठारां मेरेन जातली. आमची पहिली परिक्रमा असली म्हादेव वाचोवपा खातीर. दुसरी परिक्रमा आमी परतून घेवन येतले, जे आमी आज जागो स्टॉप केला जे झाडांनी, त्या झाडासून परतून स्टार्ट करतले आणि जे कर्नाटक वाटेंतले जे जितके पानशिरे सुके पानशिरे म्हणून जे न्हंयो आसात व्हडल्यो व्हडल्यो त्या न्हंयचेर येतले आणि ते न्हंय दाखयतल्यो. एकच उद्देश, एकच हेतू, ज्यांका म्हादेव खबर ना आणि जे हांगासर प्रत्यक्षान येवंक शकना त्या लोकांक आमी प्रत्यक्षान म्हादेवचें दर्शन कितें आसा, म्हादेव म्हणजे कितें हे आमी दाखोवपाचे प्रयत्न करतले. आमची म्हादय आमची म्हादय आमची म्हादय. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.